फोंड्या बेतोळा पंचायतीच्या कसमशेळ वाठारांत शेतकार सूर्यकांत गावडे हांणी आपल्या पुर्वजांची नाचणे लागवड करपाची परंपरा तिगोवन दवरिल्या। फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं सूर्यकांत नाचण्याचें पीक घेता। दर वर्सा नाचण्याची लागवड करून सुमार 100 किल नाचण्याचें पीक घेता। सूर्यकांत आनी ताची फामील नाचण्याचें पीक वाडोवपाक सोदता, मात रानवटी जनावरांक लागून जायते प्रमाणात पीक घेवपाक मेळना अशें शेतकार सूर्यकांत सांगता। पयलीं म्हजो बापूय रोयतालो आनी आतां हांव रोयता। अंदूय बी हांवें रोयिल्लो आसा। दिसता हो नाचणो रोयिल्लो आसा तो म्हाका एग्रीकल्चरान एक प्लॉट म्हणून दिल्लो आसा। बी दिल्ले एग्रीकल्चरान आसा। आतां ताका सारें ते नंतर मागीर एक 500 एरिये जाली जाल्यार म्हाका ते थोडे पयशे मेळटले म्हणून सांगल्या। पीक बरें नाचण्याचें येतात, पूण आमकां कितें दुकरां साळो हे भरपूर लागता। आतां सद्या जरी एका कंपाउंड भायल्यान आसलो जरी एका आतां आमी नाचणो पोसवलो दुकरां लागून मरां लागून सायडीन जाता, सेलनेट म्हणून ते ग्रीन मेळटा तो मारपाचो विचार आसा। नाचणे सादारण क्विंटल भर तरी मेळटले, तरी मेळटले। मागीर विकता तुमी? ना, ते आमकां जाय न्हू सर, तुमकांच? हय, आमी भायर विकिना। भायर विकना? भायर विकिना। आतां लोक चडशे नाचणो रोयना, कित्याक लागून तूं ही रानटी जनावरां आमकां कांयच हांगा उत्पन्न करून दिना। तरी आसतना आमी सादारण कितें माळो घालून कितें अशें सायडीन कितें करून सुद्दां नाचणो रोवपाचो यत्न करता। कसमशेळ वाठारांत गवे, रेडे, साळी, दुकर सारकिल्ल्या रानवटी जनावरांचो वावर वाडिल्ल्यान कांय शेतकारांनी नाचण्याची लागवड करप कांय प्रमाणात बंद केल्याचें शेतकार रघुनाथ गावडे सांगता। रानवटी जनावरांचो वावर वाडला देखून सरकारान शेतकारां खातीर खासा सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। हालीं कितें जाता, जनावरां खूब वाडल्या आनी आमकां ते सामके तेंचे त्रास जाता। ताका लागून तुमी रोयना नाचणो? आनी कमी केलो तो रोवपाचो। रोयता पूण केन्ना मना मारले जाल्यार रोयता, पूण जनावरां लागून तें आमकां शक्य जायना। कसले जनावर येता? दुकरां तर सामकीच लागता, गये लागता मेन। दुकरां लागता? दुकरां लागता, दुकरां खूब लागता। एक राती भितर चडशी दुकरां खातात आनी ल्हान आसतना हो गये खाता म्हणून आमी त्या गयांक सामकें आवडीचें जाता तें। सो तुमकां रोयन दिसना परत? दिसता, पूण लुकसाण येता न्ही आमकां मागीर तें। सो गव्हर्मेंटा कडेन कितें फेन्सिंगाक लागून बी कितें सांगलां गव्हर्मेंटा कडेन तुमी? तशें कांय आमी सांगलो ना। आमी हें बाबर वायर मारून तितून तें उत्पन्न घेतात। पूण आतां फेन्सिंग बी करून दिलें जाल्यार तुमी रोवपाक शकता? फेन्सिंगाक पूण आयकना, हांवें खूब कडेन पळयलां। आयकना ना, तें फेन्सिंग इलेक्ट्रीक सुद्दां जरी असलें जाल्यार तें गय तितलें हें गोव्याक लागून तें परवडपाक ना म्हणून हांव तें रोवपाचेंच बंद केलां। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नीश च्यारी।